हाय, रुई कोयलो वास्को गोंय. कोंकणी उलोय, लंडन फुलोय. सुमार आतां 2 वर्सां मायजूच जावन गेलोलीं आसा. आमचो भाव रॉकी ही कार्यावळ लंडन तावन सादर करता आनी आख्ख्या संवसाराक शिपडायता. हाजेर कळोन येता की ती रॉकी बाबा खऱ्यांनीच कोंकणीचो मोग आसा म्हणून. आनी आमकां ही बरी संदी आमी बरोवप्यांक साहित्यीक घडोवन हाडपाक आमी जायते जाण लेख बरयतात, कविता बरयतात, कांतारां घडोवन गायतात आनी ही लॉकडावनान आमकां एक संदी आमचें बरोवप चालूच दवरपाक. सो आमी शाबासकी दितात आनी देव बरें करूं म्हणटात रॉकीक आनी बिवला वारस. म्हजी कविता आवय बापायची लाडली. आयकात. म्हज्या भुरग्यांनो, बरें शिकून आमी तुमकां परदेसांत धाडलोलीं. म्हजी धूव बरें हुशार आसलें, दोतोर जावंक बरें शिकोवप करताली. आपुरबायचो पूत म्हजो इंजिनियर जावन अमेरिकेक काम करता म्हूण खबर मेवलोली. म्हजी ओडवीक दाखोवंक भुरग्यांक म्हज्या अमेरिकेक शिकूंक पाठयलोली. दाडा मामा तुमचे उमऱ्यार बसोन परतून येण्याची वाट पळयताली. गोंयांत ओड धंदे करून बरें जोडून फामाद जावंक चिंतालो. दोगांय भुरग्यांक बरें शिक्षण दितलो म्हूण आमचो आवडो आसलोलो. कितले वर्सां जालीं गोंयांत तुमी आयले नात हुस्को आमकां जालोलो. आवय बापूय तुमची जाणटी जातात आनी हो धंदो कोण सांबाळटलो. खूब आशा आमकां आसलोली, पूण हो सगळो गुन्यांव कोणाचो. एक दीस म्हजी धूव फोन करून सांगता आपूण अमेरिकेक काजार जाता. खाडीस आमचें परतलें. इतलें ल्हान पिराये शिकता तुवें आसा अशें घडटा. मामा डाडान काजाराक अमेरिकेक येवंक जाय, तिकेट्यो आमकां धाडटा. फुडार कसो जातलो हें सगळें चिंतून म्हजो दुखता. आतां गोंयांत म्हाका धंदो करूंक दिसना. रातचो न्हिदेन सपन येता. पुताक कितलो सजमायलो तर पूण आवय बापूय नाका म्हूण उलयता. फोन करूंक विसरता, आमची भलायकी आतां इबाडत घेता. गोंयांत इतली गिरायस्काय जोडलोली ती कोणाक उपकारता. दीस आनी रात फोनाची वाट पळयतात, मोबायल हातांत धरून न्हिदता. तुमची मामा रडून दीस काडटा, भुरग्यांक पोशोंक आशेता. कित्याक म्हूण भुरग्यांनी तुमी अशें केलें? ही चूक कोणाची? ल्हान आसतना हांवें तुमकां पयस केली, आतां तुमी क्यास्त दिवची? अमेरिकेची जिवीत दुसरेच भशेन, ही खबर न्हय आजची कालची. धंदे विकपाचे वेळ आयला, कांयच करूंक जायना, न्हीद पडना रातची. देवान सोबीत सुंदर भुरगीं दिलोलीं, पयस करून हातांतली इबाडली. देवाक उलो मारता, दिसान दीस मिसांत वांटो घेवन दूख पयस करता. जेजू आमकां पावतलो म्हूण फकत ताचेरच विस्वास दवरता. भुरगीं आसोन नासलेले भशेन ह्या संवसारांत जियेता आनी कांयच उपाय ना, फकत देवाच्या हातांत घालता. एक दीस मागणें आयकोन अमेरिकेक तांक भुरगीं येतलीं आशा बागयता. देव बरें करत.